नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। हायवे मंत्रालय बांदूंक सोदताले फ्लायओव्हर तिसऱ्या पुलाची तकली पर्रीकाराची। हायवे पूल गोंयचे तिजोरींतल्यान बांदपाची ताचीच तकली। ढवळीकाराचे बॉम्ब 23 माया खंय गोंयांत खळबळ। मुख्यमंत्री म्हणटा युती एकठांय, सरकार घट। काँग्रेसीची 24 मायाची सपनां फेल। गोवा सुरक्षा मंच मंचूच उरपाचो, पक्ष न्ही। मंचाचो केन्नाच एकूय आमदार येवपाचो ना, मुख्यमंत्र्याचें आव्हान। सिद्धार्थाचे गाडयेर हल्ल्याचो निषेध। मुख्यमंत्री म्हणटा हल्लो करपी गुंड कळ्ळा, रोखडोच भितर। 90चे दशकांतली गुंडगिरी काडटा तकली वयर। काँग्रेस म्हणटा ड्रामेबाजी, मुख्यमंत्री फेल। एकवीस मायाक 10वेचो रिजल्ट 11:30 वरांचेर गोवा बोर्ड करतलो जाहीर। 19,300 भुरगीं बसल्या परिक्षेक। रिजल्ट मेळटले वेबसायटीचेर ऑनलायन। पोटवेंचणूक काँग्रेसूच जिखता। 23 माया उपरांत गोंयांत काँग्रेसीचेंच सरकार। जाहीर प्रचाराच्या निमाण्या दिसा काँग्रेस आमदार फुडाऱ्यांक घेवन मिडिया मुखार। आनी डॉमिसायल इशूचे श्रेय लाटूक सर्त। काँग्रेस म्हणटा तांणी पयलीं काडिल्लो इशू। यूथ फॉरवर्ड म्हणटा आंदोलन सुरू केलें तांणी, आतां अर्जदारांचे पयशे रिफंड करात। हायवे मंत्रालयाक मांडवीचेर फ्लायओव्हर बांदपाचो आशिल्लो, तिसऱ्या पुलाची तकली पर्रीकाराची। तोय बी गोंयचे खर्चान, कित्याक कोणाक खबर। हायवे मंत्रालय पुराय खर्चाक तयार आसतना रीण काडून गोंयचे तिजोरींतल्यान खर्च। आदलो PWD मंत्री मोगोचो आमदार सुदीन ढवळीकाराचें बॉम्ब। सुदिनान पणजे काँग्रेसीच्या बाबुशाक तेंको जाहीर केलो। 23 माया खंय गोंयांत खळबळ जावपाची आसा। नितीन गडकरी प्रधानमंत्री जावंक जाय। थर्ड मांडवी ब्रिज नॅशनल MORTH MOST मिनिस्ट्री प्रमाणे गरज नाशिल्लो। तांचे जे नॉर्म्स आसा तातूंत ते बसनाशिल्ले, म्हणूनच आमकां त्या वेळार ते सँक्शन मेळूना। आनी नितीनजी गडकरीन तांकां स्पश्ट सांगिल्लें की हो ब्रिज जरी करपाचो तो आमी करता, आनी तो आपूण करता आसतनाच मान्य त्या वेळाचे मुख्यमंत्री मनोहरजी पर्रीकारान कितें डिसिजन घेतलें, तेजे मनांत कितें आशिल्लें म्हाका खबर ना। पूण ज्यो गोश्टी करपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो जाल्यो ना, आनी करपाक नाका आशिल्ल्यो त्यो जाल्यो। तो ब्रिज घेता आसतना पयलीं म्हणजे MORTH मिनिस्ट्रीक कळोवना। हो ब्रिज भायल्या भायर गोंयच्या फंडांतल्यान घेतलो, वीच इज द वेस्ट एक्स्ट्रा बर्डन आनी वेस्टफूल हें। कारण आमचो एक प्रपोजल आशिल्लो, जो जुनो दुसरो मांडवी ब्रिज आसा ताजे वयल्यान डायरेक्ट फ्लायओव्हर काडून एक फोंड्या रस्त्याक म्हणजे रायबंदर बायपासाक जोडपाचो, आनी दुसरो आमी सांताक्रूज रोडार देंवोवपाचो। जेन्ना 4 प्रोजेक्ट खांडेपार ब्रिज 288 कोटी, धवळी बायपास 70 कोटी, माशें गालजीबाग ब्रिज 280 कोटी, मिसिंग लिंक 192 आनी वेस्टर्न बायपास 280। त्या वेळार मनोहर पर्रीकारान नितीनजी गडकरी कडेन सांगलें की हे सगळे प्रोजेक्ट आमी गोंयच्या फंडांतल्यान करतले, तुजें आमकां गरज ना म्हणून। आनी त्या खातीर इमिजिएट तुवें आमकां NOC दी म्हणून। आनी नितीनजीन 24 तासांत ताका NOC दिल्ली। एक दीस अशें आयलो की मनोहर पर्रीकाराक कळून चुकलें की ते गोश्टी जायना, आनी त्या खातीर ताणें परत म्हाका सुतोवाच केलो की नितीनजी कडेन वचून हे प्रोजेक्ट परत चालिले। सुदीन बाबुशाक तेंको जाहीर करून मेकळो। मोगो पक्षान ह्या फावटी काँग्रेसीक सपोर्ट दिला, आनी ते सगळे हातूंत केला एक्सेप्ट मांद्रे। तशेंच ते पणजेंत आसा असो सुतोवाच दिपकान एज ए अध्यक्ष म्हणून केल्लो। म्हाका लोकांक सांगपाक जाय की जो मनीस गरीब लोकांक पावता, जो मनीस एका हाकेर हाक मारले बरोबर घरा कडेन पावता, असो हो बाबूश मनशाक प्रश्न आसा। हांव इतलेंच जाणा की मोगो पक्षान जो तेंको दिल्लो त्या सरकाराक, ते रिजोल्यूशन घेतिल्लें आसा, आनी त्या रिजोल्यूशना प्रमाणे मोगो पक्षान तांचो सपोर्ट विथड्रॉ कर म्हणून सांगला। आनी तो सपोर्ट 23 तारखे नंतर किंवा आतां केन्नाय हांव तो विथड्रॉ करता। नितीन गडकरी खंय प्रधानमंत्री जावंक जाय।
नितीनजी गडकरीन गोंयकारां खातीर 15,000 कोटी जे दिले 2 डिस्ट्रिक्टा खातीर, दॅट इज द हायेस्ट अमावंट गिवन इन डिस्ट्रिक्ट वायज ऑल ओवर इंडिया. आनी त्या खातीर गोंयकारांच्या वतीन ताजे हांव आभार मानतां आनी ताणें अशेंच काम करचें आनी भारताचो पंतप्रधान जावचो. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. काँग्रेसीचें 24 मायाक सरकार करपाचें स्वप्न पुराय जावचें ना. युती खंय एकठांय आनी घट, सगळें सीट बीजेपी जिखतली म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो दावो. गोवा सुरक्षा मंच भाशा आंदोलनांतल्यान आयला. ताचे कडेन जिखपाची तांक ना, तो मंचूच उरपाचो राजकीय पक्ष जावचो ना. मंचाचो केन्नाच एकूय आमदार जिखून येवंक शकना म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचें जाहीर आव्हान. 26 सीट खंय बीजेपीचेच, काँग्रेसीचे सरकाराचे सपन तिगपाचें ना. 23 तारखेचो निकाल वो 6 भारतीय जनता पार्टी म्हणजे 4 बायपोल, 2 लोकसभा आनी काँग्रेसीक 0 अशाच पद्दतीत लागतलो हाची हांव आशा व्यक्त करता. गोवा सुरक्षा मंचाक उगड आव्हान, तो खंय मंच तो मंचूच उरपाचो, विधानसभेत पावपाचें ना. गोंयचो लोक शाणो आसा आनी पणजेकार तितूंतले तितून बरेच शाणे आसात. जेन्ना तांकां निव्वळ खबर आसा सुभाष वेलिंगराक गोवा सुरक्षा मंचाक मत मारप म्हणजे तें काँग्रेसीक मत. त्या खातीर हांव पयलीं आनी आजुनूय सांगता, म्हाका गोवा सुरक्षा मंच हो मंचच दिसता, ती राजकीय पार्टी कशी दिसना. हांव पयले दिसाच्यान सांगत आयिल्लो आसा, ती राजकीय पार्टी ही जावच शकना. भाशा आंदोलनाच्या माध्यमांतल्यान जो पक्ष सुरू जाता, तुमकां कळपाक जाय खरें म्हणजे जेन्ना गोंयांतलो एक एक्टिविस्ट ताका घट्ट यंग मारता आनी आतां हांव तेज्या वांगडा आसा म्हणटा, तेन्ना आनी खंय उरलें तर. अरे सगळ्या जाणांक कळोंक जाय, म्हणजे जर कोण मत मारतले आसत जाल्यार तांच्यांनी आतां दोळे उगडे करून पळोवपा जाय. एखादो एक्टिविस्ट ताका यंग मारता जो तेज्या विरोधान आसलो मुळात ह्याच भाशे खातीर. दुसरी गोश्ट, तेजो कॅन्डिडेट जो आहा तेजो चेडोच खंयचे वटेन आसा तो सगळ्याक पेपरार फोटो पब्लीश जाल्लो. म्हाका दिसता बऱ्याचशा जाणांनी तो फोटोय व्हायरल जाला. तेज्या खातीर लोकांक निव्वळ कळपाक जाय हें निव्वळ फिक्सिंग आसा. खंय तरी भारतीय जनता पार्टीची मतां कमी करपा खातीर सांगलां सगळ्यांक. कारण जो मनीस निवडून येवचोच ना आतां न्ही, हांव परत सांगता, गोवा सुरक्षा मंचाचो कॅन्डिडेट ह्या गोंयच्या राजकारणांत केन्नाच विधानसभेत पावूं शकना. ही ठाम काळ्या दगडावरची रेश आसा. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. पणजे बीजेपीचो उमेदवार सिद्धार्थाचे गाडयेर जाल्ल्या हल्ल्याचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान निशेध केला. 90च्या दशकात गुंडागिरी चलताली ती परत एक्टीव जावंक लागल्या. उमेदवाराचेर हल्लो करपी गुंड कळा, ताका अटक करून ताचे राजकीय संबंदूय पुलीस सोदतले म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. काँग्रेस म्हणटा सिद्धार्थाची सगळी ड्रामेबाजी, मुख्यमंत्रीच फेल. काल घटना घडल्या उपरांत सिद्धार्थान म्हाका फोन लायलो. त्या घटनेचो हांव निशेध करता. खरें म्हणजे गोंयांत अशा पद्दतीचो प्रकार हो खूब पयलीं जातालो आनी तो 94च्या पयलीं बीन खूब आसलो आनी तो तुमकांय खबर आहा, तुमच्या तिसवाडीत चड आसलो ह्या परिसरांत. बाकीच्या गोंयांत अशा पद्दतीचे प्रकार जायना, कारण गोंयकार लोक हे शांत आनी सुशेगाद लोक आसात. ज्या अर्थी पणजेंतल्या इलेक्शनाक हो प्रकार जाता तो अत्यंत म्हणजे तेजो निंदनीय आसा. आनी आमी खरें म्हणजे अशा पद्दतीच्या ह्या प्रकाराक थारो दिवपाक जायना. म्हाका दिसता हांवें तेजेर इन्क्वायरी करपाक लायला. एक स्पेसिफीक मनशाचें नांव त्या गुंडांनी म्हणजे घेतलें. म्हाका दिसता तें आमच्या PI कळ्ळां. ते PI कदाचित ताका अरेस्ट आज करता म्हणून सांगता. म्हाका अरेस्ट अजून जावंक ना दिसता तो, बट तो अरेस्ट करता म्हणून सांगला. तो मनीस मेळोंक ना, कारण तेंच्यांनी गुंडांनी कोण रे स्पेसिफीक म्हाका नांव घेवपाचें ना, म्हाका सांगपा लागलो तो. तेंच्यांनी PIक नांव दिलां ताजें, बट ताका अरेस्ट केलो वयतलो. बीजेपीचो उमेदवार सिद्धार्थ कुंकळकारान आपल्या गाडयेर हल्लो जाला म्हूण ब्रेस्तारा मध्यानराती पुलीस कंप्लेन केल्ली. 2 अनवळखी मनशांनी खंय मळ्यान राती उसरां ताच्या गाडयेर बाटल्यो मारल्यो. बाटल्यो मारून खंय दोगूय स्कुटरी वेल्यान फुज्ज्यो. दोगांनी हेल्मेट घाल्ल्यान खंय वळख पटूंक ना. पणजे पुलीस स्टेशनार कागाळ केल्या. PI उलोवंक तयार ना. ताणें सांगलां ते प्रमाण FIR रजिस्टर जाला. आरोप जिवाक धोको आनी भौशीक मालमत्ता तोडफोड. पुलिसांक सुवातीचेर हेल्मेट मेळ्ळा. पुलीस CCTV फुटेज सोदतात. सिद्धार्थान घेतले सिडनीचें नांव. काँग्रेस म्हणटा हल्लो जाला आसत जाल्यार ताका सरकारूच जबाबदार. मुख्यमंत्र्याक आपल्या उमेदवाराकूय राखूंक जमना. तोच फेल. घडये ड्रामेबाजी आसूये. हो जर खरो खऱ्यांनीच जाला हल्लो तेजेर, तो दुबाव येता एकदां खुबश्यो गजालीचेर, कारण हे कसली नाटकां करपाचें हें आसा. आनी तो काल नितीन गडकरी गोंयांत येयल्लो आशिल्लो, सेंट्रल मिनिस्टर. सरकार तेंचो आसा,
कोणी जर त्याच्या बाटली मारल्या कितें केला त्याका ताबडतोब धरपाची जबाबदारी ही मुख्यमंत्र्याची आणि मुख्यमंत्र्यान जो कोणी हल्लो केला त्याका इलेक्शनाचे वयचे पयलीं हे करपाक मुख्यमंत्र्यान राजीनामा दिवचो कारण त्याच्या स्वताच्या कॅन्डिडेटाक तुमी जर प्रोटेक्ट करपाक जायना जाल्यार तुमकां थंय बसपाक अधिकार ना लोक सोड तुमचो लिडर आणि स्मार्ट सिटीचो चेअरमॅन तो सो ही पूर्ण फेलियर म्हणजे सिद्धार्थ कुंकळकराची कंप्लेन जाता ती प्रूव्ह करता की हो गव्हर्नमेंट इज अ फेलियर मुख्यमंत्री फेल बिकॉज ही इज द होम मिनिस्टर सो ते इंडिकेट करता त्यांची फेलियर जर हल्लो खरोच जालो जाल्यार आप म्हणटा घडणुकेक कोण साक्षीदार ना कांयच सांगपाक शकना खूब वर्सां पयलीं एक म्हाका याद जाता अशेंच मांद्रे मतदारसंघात एका उमेदवारान रातची आपली गाडी फोडल्या एटॅक आपल्याचेर जाला म्हणून मिडिया फुडल्यान सगळें उलोवप केलें लोकांनी तें खरें धरलें आनी 2 दिसांनी थंय चित्र पाळटल्यान तो जिखलो अशें बी कितें आसा जाल्यार आमी नकळो कित्याक आमच्या म्हायती प्रमाणे अशी घटना घडल्या काय ना हें सांगपी साक्षीदार ना सांजे मेरेन तरी पुलिसांच्या हाताक कोणूच लागूंक नाशिल्लो ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट काँग्रेसूच जिखता 23 माया उपरांत गोंयांत काँग्रेसीचेंच सरकार गोंयकारांनी काँग्रेसीक दिल्ल्या कौलाक न्याय मेळटलो केंद्रांतूय काँग्रेसूच म्हणून पणजे जाहीर प्रचाराच्या निमाण्या दिसा दावो लुईझीन आनी प्रदेशाध्यक्ष गिरीश आनी सिनियर राणे सयत सगळ्या आमदारांक घेवन मिडिया मुखार पर्रीकराच्या 25 वर्सां आदल्या पणजे जाहीरनाम्याचो परत पंचनामो Thus, in this 4 by-elections, Congress party will win, and Congress party will take over the reins of the state of Goa. Because whatever is happening in Panjim will give victory to Goa, the state, and whatever happens in Goa will give a victory at the national level. And I can see that victory from the people of Panjim to the people of Goa to the people of this country. Formation of government, even though they were in minority, is unconstitutional, illegal and immoral. And therefore, Congress has got highest regards, as Mr. Rani has said, for the democracy, and therefore whoever has majority should be allowed to form the government. And therefore, the mandate which was robbed by the BJP, the people's mandate, will be restored back to the people of Goa, and Congress will take back its position as the government, formation of the government as per the mandate of the people of Goa. मुरगांवचो आदलो नगराध्यक्ष क्रितेश गांवकार आनी उपनगराध्यक्ष शशिकांत परबान शार विकास मंत्री मिलिंदा मुखार घाल्ले फेरविचार याचिकेचो 27 माया मेरेन निकाल लावचो म्हूण हायकोर्टाची ऑर्द नंदादीप रावतां सयत 12 नगरसेवकांनी दोगांचेरूय अविस्वास थाराव हाडून तांकां देंवयल्ले तांणी त्या थारावाक अपिलेट अधिकारिणी मंत्र्या मुखार आव्हान दिलें मंत्री याचिका घेवन बसलो नंदादीपाची बाजूय मंत्र्याक आयकून घेवची पडटली डॉमिसायल इश्यू खंय काँग्रेसीन पयलीं काडिल्लो विद्यापीठांत गोंयकाराकूच नोकरी मेळूंक जाय म्हूण दावो सरकारातूच आशिल्लो गोवा फॉरवर्ड डॉमिसायलाचे इश्यूचें श्रेय घेता ताचेर खंय काँग्रेसीक उलोवपाचें ना दुसरे वटेन गोंय विद्यापीठान प्राध्यापकाचे भरतीक दिल्ली वादग्रस्त जायरात फाटीं घेतिल्ल्यान आतां अर्जदारांचे पयशे विद्यापीठान रिफंड करचे म्हूण युवा फॉरवर्ड मागता As far as domicile is concerned, we are very clear. I have raised that issue in the assembly. I have even written because on the Facebook, somebody of theirs wrote what is the stand of the Congress. Congress is very clear. We have always made it very clear in the assembly and outside the assembly. For 15 years is one part. Sometimes there are jobs in the Goa University. There are professors who are very qualified and there are no bones. There is a board which decides. What is even there we want bones there to decide what will happen and we don't want outsiders there. Goa Forward making a noise and telling that they are going to fight for the domicile when they are part of the government speaks volumes. I don't want to say anything else. It was the first notification which was issued by making 15 years domicile compulsory. I managed to get it. I am still searching the other 3 notifications. प्राध्यापकांच्या पोस्टा खातीर अर्ज केल्ल्यांचे पयशे विद्यापीठान रिफंड करचे की वो इशू इतलो स्ट्रॉंग आसलो आनी असो न्याय मेळ्ळो आमकां
की बाबा हो दीस सदांच आमकां याद उरतलो आनी वी आर द मोस्ट हॅपियस्ट पीपल रायट नाव, कित्याक गोंयकारांक आमच्या खंय तरी न्याय मेळ्ळो आसा. तशेंच आमी मागता की बाबा ह्या इशू खातीर जितलेय स्टुडंट्स आसले एंड दे हॅड अप्लायड फॉर दीस पोस्ट, तांच्यांनी 1000 रुपया फी पे केल्ली, ती बाबा खंय तरी हांची रिफंड जावची. So we will not allow any dilution of domicile and कोंकणी and domicile म्हणटा ती कंपल्सरी आसपाकूच जाय. आतां यूथ काँग्रेस जे आसा तेंच्यांनी आमचेर जो एक असो आरोप घातलेलो, सो तांकां एक न्हू ते लोकांनी पळयल्लें आसा, सो तांकां आनी आमी कांय सांगपाची गरज ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मयेच्या शेतकारांनी पयरा शुक्रारा मायनिंग येरादारी आडायली. शेतकारांची लुकसाण भरपाय फारीक करपाचे सोडून कंपनी डंप उखलता ते पळोवन शेतकार रस्त्यार. नाक दामल्यार तोंड उगडत हे आशेन ऑल इंडिया किसान मंचाचे मये युनिटाच्या बॅनरा खाला शेतकारांनी ट्रक आडायले. ट्रक ब्लू ग्लोब्स एक्सपोर्ट कंपनीचे. तांचे कडेन कायदेशीर डॉक्युमेंट आसात म्हूण दिवचलचो मामलेदार सांगता. आम्ही गरीब शेतकरी न्हू, आमकां पळय कितें घेणे आहा ते तेणी दिवचे आनी तेजे कितें ते तेणी घेवन वयचे पडलो ना. ह्या मालाक लागून तरी आमकां कितें दीत म्हणून आमी आशेना. तो मालाक आमी कितें सांगलेलें ताका आमचे कॉम्पेन्सेशन दी, बाकीचे ती कडी पुरल्या ती सारकी कर आनी बाकीचे जे सगळे आमी सांगले तांकां. आनी तरी पूण तेंच्यांनी काय केलें ना. आयज तळ्याक पाणी ना, शेतान पाणी ना, पिवपाकूय आयज तेंची परिस्थिती खालावली आहा. Members of the All Kisan Sabha, Mayam farmers had blocked the transportation of iron ore, which was transported by Blue Globe Exports Private Limited. And this Blue Globe Exports Private Limited has been issued a valid permit to transport the iron ore, which is outside the lease area, which was extracted many years ago before the mining was stopped. The aggrieved farmers of this All Kisan Sabha, they are demanding some compensation from Sogule Mining Company. They had filed application before the court of Mamledar in this office, and this case was disposed, and the Sogule Mining Company was directed by me to grant compensation as per the report of the zonal agriculture officer to these farmers of Mayam. Sogule Mining Company has filed appeal against the order of the Mamledar, and the matter is sub judice before the Honorable High Court of Bombay. So after pacifying the agitators, they now I have assured the farmers that a meeting will be convened by me in the office of Mamledar. साळावली धरण बांदूंक ज्या लोकांनी आपली घरदारां जमनी बुडयल्यो त्या गांवकारांकूच आज उदक ना. 2-2.5 म्हयने जाले सारकें उदक येना म्हूण सांग्यावयल्या वाडेच्या धरण विस्थापितांनी PWDचेर मोर्चा व्हेलो. येवन दिल्ले उतरा प्रमाण उदकाची वेवस्था जायना जाल्यार 23 माया उपरांत मोठो मोर्चा हाडटले म्हूण वाडेकार शिटकावणी दिवन आयल्यात. केपें साश्ट मुरगांवचे उद्देगीक तालुके धरून जवळ जवळ पुराय दक्षिणेत उदका पुरवण करपी साळावली धरणाचें उदक सध्या सांगेकाराकूच ना. ह्या धरणा खातीर 4 दशकां फाटीं आपले घरदार बुडोवपी लोकांची परिस्थिती ताचे परस वायट. धरणाचेच तालुक्यांत आसूनय सांगेवेली उदका पुरवण जाग्यार पडना. उदक चल्ले शारां आनी उद्देगांक. बसले आसा ताका लागून ते कारणांत बसपाक मेळूं ना तांकां. आज बसून आज कितें जालां पळयता गाडी मारून मोकळी केले ते. आतां न्यू पंप फेल जाले, न्यू पंप फेल जाली, आतां दुसरी पंप दामू बंद मारून विचारा रे वाद दिन जाले. आतां कितले दीस लागता परत? 4 दीस. फाटले 2-2.5 म्हयने जाले लोक काम धंदो सोडून उदका फाटल्यान धांवता. जाता तितले खंयच्या तरी प्रयत्न करात तुमी आनी आमकां उदक मेळपा जाय. कित्याक हे आमच्या साळावली धरण बांदून जो गांव बुडीत गेलो आनी तेजे उपरांत त्या वाड्या आमकां सगळ्या जाग दिला. ते उदका हे आमच्या साळावलीचें उदक कितें तरी करून शिफ्ट करून पयलें आमकां मेळपाक जाय आसलें खंय वाड्यात बालकिणी हेका सगल्या. तें उदक लास्ट डेमाचे वास्को पासून पावयलां पूण आमकां ताचो कांयच फायदो ना. आज कितें सांगता तुमी? हांव म्हणटा आतां तो हेय जर विचारलो तो म्हणटा कितें ना आनी 4 दिसां भितर आपूण करता काम. तरी आसतना 4 दीस 8 दीस 15 दीस करून आतां पावस येवपा जालो. येईन दिल्ल्या उतरा प्रमाण उदकाची वेवस्था जायना जाल्यार 23 मार्चा उपरांत खंय व्हडलो मोर्चा. फुडें कितें बरें वायट जायत जाल्यार जबाबदारी PWDची.
सगळ्यांकूच उदक ना, ते उदका लागून न्हू आमकां हांगा आमगेलें काम साडून आमकां रावचें पडटा. आतां येतले मागीर येतले नळाक, तेंगे कामगार असले काय सारकी रावना. आमी कितें करपाचें? ना कितले तेंप जालो? 2.5 म्हयने जाले आतां. आनी उदक सामकें येना? सारकें येयत ना, 4 दीस येयना उदक. जर हे 2 दिसां भितर तेणें समज करून दिना जाल्यार इलेक्शन कोड जालो तेज नंतर आमी मोठे संख्येन हांगा येतले. मागीर तेजे नंतर हांगा ऑफिसान हितून तें कितें जातलें पळय न्हू तेंकां सर्वस्वी जबाबदार डिपार्टमेंट आसतलें. आज आमी भायर रावले, आमी कोड काबार जाल्यार डायरेक्ट आमी ऑफिसान भितर वयतले आनी कितें भायलो करतले तें आमकां खबर ना. सगळ्यांक उदक ना, 2.5 म्हयने जाले उदक ना. उदक नासतना पर्याय ना. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक. 21 मायाक 10वेचो रिजल्ट गोवा बोर्ड 11:30 जाहीर करतलो. 2 एप्रिलाक SSC परीक्षा जाल्ली. 28 केंद्रांनी 19,300 भुरग्यांनी परीक्षा दिल्या. 9,621 चले, 9,722 चलयो, 284 खासा भुरग्यांनी ह्या वर्सा परीक्षा दिल्या. रिजल्ट बोर्डाची आनी बोर्डाची लिंक आशिल्ले वेबसायटीचेर ऑनलायन मेळटले. गोंयच्या बॉक्सरांक फुडार बरो आसा. ते बरेपैकी तयार जावंक लागल्यात म्हूण बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाचो सहसचिव राजेश देसाय तोखणाय करता. वेस्ट झोन ज्युनियर मेन्स अँड वुमेन्स बॉक्सिंग चॅम्पियनशीप साल्वादोर द मुंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सात जाली. सर्तीत खंय गोंयच्या बॉक्सरांनी बरी कामगिरी केल्या. And there is an excellent organization done by Leni Digama, Danushka Digama and his team, and it is really good atmosphere here where all the boxers are playing for their medals and absolute really good competition. You can see, and what I can see today is girls are playing better than boys, and really I felt like the boxing is coming up even in girls like anything, and I congratulate to the Goa boxing as well as all the West Zone, Gujarat, Maharashtra, Diu Daman and Dadra Haveli boxers. Which states are stronger? Which states are stronger? Definitely Maharashtra is biggest state and the boxing is there from last 100 years. Maharashtra is going well, but believe me, what I've seen Goa coming up, the kind of boxers they are, and they are coming in all the finals. So I believe Goa is also coming in very well. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.